सान लॉरेन्साक समर्पिल्ल्या ह्या पुनशेत बाजिलिकाच्या वार्षिक फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आसच्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवस्तुती वर्सा प्रमाणे आज सद्या काळाचो तिसरो आयतार. हो आयतार सगळ्या पवित्र सभेंत देवाच्या उतराचो आयतार जावन आचरण करूंक आमच्या आदल्या पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान उलो दिल्लो. सप्टेंबराची 30 तारीख 2019 वेर दिल्ल्या अपेर्तुईत इल्लिस म्हणल्या अपोस्तलिक पत्रा मुखांत्र पापा फ्रांसिसान हो उलो दिल्लो. अपेर्तुईत इल्लिस लातीन भाशेचे शब्द. कोंकणींत तांचे दोळे ताणें उक्ते केले वा तांच्या मतीक उजवाड दिलो म्हणून आमी सांगयेत. हे शब्द लुकाची सुवार्ता अध्याय 24 वाक्य 45 तावन विसरले. जिवंतपणा उपरांत जेजू आपल्या 11 जाणांक दिश्टीक पडल्या घडिता वेळार ह्या उतरांचो उल्लेख आसा. जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडोन तांचे लागीं संभाशण करता, तांचे संगी इंगळ्यार बाजल्ली मासली खाता, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी जे कितें आपणा विशांत बरोवन आसा तेंच आपले परगट जिविता वेळार शिकयल्लें आनी तें सर्व निजायकी घडोवन येवंक जाय म्हणून जेजू सांगता. उपरांत सान लूक आमकां सांगता, पवित्र पुस्तक सारकें समजा सारकें तांचे मतीक उजवाड दिलो. आपल्या आपोस्तलांक दिल्लो तो उजवाड जेजू आमकांय आज दिता आनी मोगाळ भावा भयणीनो, त्याच उजवाडाच्या बळान देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. देवाच्या उतराचो आयतार आमकां देवाचें उतर आटापून आसच्या पवित्र पुस्तकाचो म्हत्व समजून घेवंक एक व्हडलो अवकाश करून दिता. कथोलीक पवित्र सभेची शिकवण आमचो देव आपली खुशी पवित्र पुस्तका मुखांत्र आनी संप्रदाया मुखांत्र उगडापे करता म्हणून आमकां शिकयता. देखून आमच्या कथोलीक पवित्र सभेंत देवाचें उतर आनी संप्रदाय हांकां दोनांकी महत्व आमी दिता. पवित्र स्नान घेवन क्रिस्तांव भावार्थी जाल्ल्या आमकां तशेंच सगळ्या पवित्र सभेक देव कितें सांगूंक खुशी व्हरता तें समजून घेवंक देवाचें उतर आमकां कुमो करता. पवित्र पुस्तकाचो महत्व कितें म्हणून दाखोवंक आमकां देवाचें उतरच आदार दिता. सांत पौलान तिमोथेक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 म्हणटा, देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वा सुखी थितवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. खरेंच मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आसचे हर एक पुस्तक, हर एक उतर, हर एक अध्याय, हर एक वाक्य, हर एक शब्द देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्ले जावन आसात. ह्या पुस्तकाचे बरयणार आमचे बरीच मनीस तरी देवाच्या हातांत साहेत कशें ताणें वावर केला. ह्या उतरांतवन 3 संगती हांगासर आमी मती घेवयेत. पयलें जावन आसा देवाचें उतर शिकोवन दिवंक उपकारता. पवित्र सभेंत दिवचे शिकोवण पत्र वा संदेश देवाच्या उतराचेर बांदून हाडटात. जेजू क्रिस्ता विशीं, क्रिस्तांव भावार्था विशीं आनी प्रत्येक जावन ह्या संवसारांत एक क्रिस्तांव जावन कशें जिये जाय म्हणून शिकोवंक आमकां देवाचें उतर उपकारता. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर मनशांच्या उतरा बरें न्हय,
ते देवाचें उतर देखून मनशाचेर चड परिणामकारी तें जाता. दुसरें जावन देवाचें उतर सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक, सुखी तिदवंक, फातकी जिवितांतावन फाटीं परतूंक उपकारता. देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून प्रभाव जोडून जायते फातकी बऱ्या जिविताक फाटीं येयल्ले जायतीं गणितां पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमकां वाचूंक मेळटात. तिसरें जावन बरे जिणयेची तरबेती दिवंक देवाचें उतर उपकारता. आमी हर एकलो ह्या संवसारांत जियोवची बरी जिणी जियोवंक अपेक्षीत. आमची भुरगीं आमची युवा जनां सदांच एक बरी जिणी जियेचे, बरे शेगूण तांचे थंय आसाचे म्हणून आमची आशा जावन आसा. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जर आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जणांक आमी देवाच्या उतराचेर तरबेत करता, देवाचें उतर तांकां बरी जिणी जियोवंक प्रेरण दिशे बरी करता, खंडीत जावन देवाचें उतर तांचेर प्रभाव घालतलो आनी देवाच्या उतराच्या प्रभावान खंडीत जावन आमच्या हाताखालाची आमची भुरगीं आमची युवा जनां बरें जिवीत जियोंक शकतली म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना. देखून आमच्या कुटुंबांत आसच्या युवा जनांक, आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाची वळख दिवया, देवाचें उतर वाचूंक तांकां प्रेरण दिवया. देवाच्या उतराच्या म्हत्वा विशीं, ताच्या प्रभावा विशीं हेर दोन उल्लेख तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. इसाया प्रवाद्याचो पुस्तक अध्याय 50:5 वाक्य 10 आनी 11 म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफोळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी खुशी पळता आनी जें कितें करूंक हांवें धाडिल्लें तें सगळें करता. आनी एक देवाचें उतर जावन आसा हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले 2 धारींचे तलवारी प्रास सद कातरूंक सकतात आसले. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विदोवंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना ते पारखिता. हाचे सांगता खंडीत जावन जायते देवाच्या उतराचे उल्लेख. देवाचें उतर आमी कित्याक वाचचे, देवाच्या उतराचो महत्व कितें, देवाचें उतर वाचले वरें कितें प्रभाव आमच्या जिविताचेर पडटा म्हणून आमकां शिकयतात. खरेंच ह्या 2 उल्लेखांत सांगले प्रमाणे देवाचें उतर जिवें जावन आसा. देवाचें उतर क्रियात्मक जावन आसा. तें भोव परिणामकारी जावन आसा, मनशांचेर प्रभाव घालता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हर एका दिसा देवाच्या उतराक आमच्या दिसाच्या 24 वरांत इल्लोपणी वेळ दिल्यार खंडीत जावन तातूंत आमकां फायदो आसा. हें देवाचें उतर आमकां वर्तें दिर्वे जावन पवित्र सभेन आमच्या ताब्यान दिलां. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसात, नवो सल्लो आसा. विविध माध्यमां मुखांत्र देवाचें उतर आमकां मेळटा. ह्या दिसांनी जायते बायबल ॲप्स आसात. आमकां वॉट्सॅपार देवाचें उतर मेळटा. जायते आमचे भाऊ भयणी वॉट्सॅपार आमी सकाळीं उठचे पयलें देवाचें उतर आमकां धाडटात. आनी जायते आमचे भाऊ भयणी थोडे फावटी देवाच्या उतराचे थोडे भाग, थोडी उतरां तांच्या स्टेटसार घालतात. आनी स्टेटस पळोवची संवय जाल्यार खंडीत जावन देवाचें उतर थंयसरी आमकां आज वाचूंक मेळटा. देखून इतल्या अपुरबायेन आमकां मेळचें देवाचें उतर आमी वाचूंक, आमी नियाळूंक आनी तांचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमी निरंतर प्रयत्न करूंक जाय.
आमी कित्याक देवाचे तर वासीत जाय? मोगाळ भावा भयणीनो, देवाच्या उतरांत आटापून आसच्यो देवाच्यो बसवण्यो खऱ्यो जावन आसात. देवाच्या उतरांत आसचे ते हर एक उतर संपूर्ण जाता, हर एक उतर सत जावन आसा. कित्याक माथेवाच्या सुवार्थेंत 24ने अध्यायांत 30 आनी 25 वाक्यांत जेजू म्हणटा, आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. पवित्र पुस्तकान आसचे तें देवाचें उतर केदींच सरचें ना. जे कितें बसवण्यो तातूंत आमकां वाचूंक मेळटात ते हर एक संपूर्ण जातल्यो म्हणलो भावार्थ सदांच आमचे थंय आसूंक जाय. आयचें पयलें वाचप आनी सुवार्ता हे दिशेन आमकां साक्ष दिता. इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक पावल्ल्या वेळार सगळो बसयल्लो गांव इस्रायलाच्या 12 कुळयांक वांटून दिल्लो. जेबुलून आनी नफ्तली कुळयांक उत्तरेचो भाग म्हळ्यार गलिलेयाच्या बोवारीचो गांव वांटून दिल्लो. आनी थंयसर एक फावटी वस्ती सुरवात केल्ल्या उपरांत नितीकर्त्यांच्या काळार तशेंच रायांच्या काळार ह्या गांवांत समृद्धी आसली. पूण क्रिस्तपूर्व 722 इस्वेंत असिरियाचो राय ह्या गांवाचेर धाड घालता आनी संपूर्ण नाश करता. आनी ह्या वेळी जेरुसलेमांत आसलो इसाया प्रवादी ह्या जेबुलून आनी नफ्तलीच्या गांवांत असल्या सौर लोकांक एक नवो बरवसो दिवन प्रवाद करून म्हणटा, काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांचे बाराचे जू, तांच्या खांद्या वयले लांकुड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलो. आनी ह्या मुखांत्र असिरियाच्या रायान धाड घाल्ले वरवीं सगळे नाश जाला वय. पूण देव तांचे सांगाता आसा. एक उजवाड देव तांचेर फंकयतलो आनी जे कितें आनवारां तांचेर आयल्यांत, जे कितें जुलूम तांचेर आयल्यांत, हें सगळें सर्वेस्परू देव एक दिसा पयस करतलो म्हणून एक बरवसो इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत आमच्या मुखार दवरचें आमी आयकलें. आनी आयच्या सुवार्थेंत जेजूच्या मिसांवा विशीं आमी आयकलें. जेजू गलिलेयांत आपले मिसांव आराम करता आनी ह्या मुखांत्र मातेव इसाया प्रवादाचे उतरां परत उल्लेख करता. आनी जे कितें इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लो तो सगळो प्रवाद जेजू थंय संपूर्ण जालो म्हणून मातेव आमकां सांगता. जेबुलून आनी नफ्तलीच्या गांवांत मिसांव सुरवात करून जेजू तांचो उजवाड जाता, संवसाराचो सोडवण जाता. आनी ह्या मुखांत्र मोगाळ भाव भयणान एक उल्लेख आयचे वाचप आनी सुवार्ता आमच्या मुखार दवरता. जे कितें पडनासल्यांत इसाया प्रवाद्या मुखांत्र देवान एक प्रवाद केल्लो, देवान एक बसवणी केल्ली, ती जेजू मुखांत्र सोडवणदारा मुखांत्र ह्या संवसारार जारी केली. अशेंच मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत जायत्यो बसवण्यो आसात, पडनासल्यांत तशें नव्यासल्यांत. आनी हर एक बसवणी देव खंडीत जारी करता म्हणलो भावार्थ आमचो जाय. देखून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाचें उतर आमी वाचूंक, तो नियाळ करूंक, आमचें क्रिस्ती जिवीत ताचेर बांदून हाडूंक आमी निरंतर प्रयत्न करूंक जाय. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या वर्सा ह्या पुनशताच्या परबेक हांवें तुजो मोग केला म्हणलें वाक्य विंचून काडलां. तो ह्या वर्साच्या फेस्ताच्या नियाळाक आमच्या मुखार दवरलो संदेश आनी हेय एक देवाचें उतर जावन आसा. हे शब्द उगडापण पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 9व्या वळींत, तशेंच मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांत 1ल्या अध्यायांत 2ऱ्या वाक्यांत हांव विंचून काडल्यात. थंयसर हांवें तुजो मोग केला म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हेंच उतर घेवन आमच्या नव्या पापसाहेबान लियाव 14व्यान ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर 2025 इस्वेर
दिलेक्षी ते म्हळ्यार आपोस्तलेक शिकोवन दिल्या. दिलेक्षी ते लातीन भाशेंत कोंकणींत हांवें तुजो मोग केला. फिलाडेल्फियाच्या पवित्र सभेंत थंयसर दोगदोणी आसली तरी तांचे थंय दुबळीकाय आसत तरी तांणी देवाक सदांच विश्वास रावलो. जेजू क्रिस्ताक ताणें विश्वास रावलो आनी ह्या खातीर तांचे वयर आसचे सर कश्ट संकश्ट आपूण निवरायतलो आनी ह्या मुखांतर सर दुस्मनाक हांवें तुजो मोग केला म्हणून कळटलें म्हणलें देवाचें उतर आमकां सांगता. तर मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरांत हांव प्रेरीत जावन आमच्याय उडपी दियेसजींत हें वर्स दुर्बळ्यांचें वर्स जावन परगट केलां. 2 संगती ह्या दिलेक्षी ते शिकोवणेंत आमी शिकयेत. पयलें जावन आसा आमी दुर्बळी वा दुबळी म्हणटा आसतना सडावत जावन फकत आर्थीक रितीन कोण दुबळी आसात दुर्बळी आसात तांचे थंय मात्र आमचे गमान वेता. पूण हे दस्तावेज पाप साहेबाची शिकोवण असले एक निर्दिश्ट परिदेतावन भायर वचून हेर रितीचे दुर्बळकाय आमच्या पवित्र सभेंत आसा, आमच्या संवसारांत आसा म्हणून दाखयता. ती जावन आसा सामाजीक दुर्बळकाय, सांस्कृतीक दुर्बळकाय. हाचे विशयांत नियाळ करचे सांगता विविध रितीची दुर्बळकाय खंडीत जावन आमचे मदें आसा. खणाची दुर्बळकाय, सारकें घर नासतनाची बिडाराची दुर्बळकाय, नेसनाची दुर्बळकाय हाचे सांगता खंडीत जावन आमचे थंय आर्थीक रितीन आमी बलिश्ट जाल्यार आमचे थंय हर एकल्या थंय थोडे फावटी भावार्थाची दुर्बळकाय आसा. आमचे थंय बरवशाची दुर्बळकाय आसा. आमचे थंय मोगाची दुर्बळकाय आसा. आमचे थंय बोगसणाची दुर्बळकाय आसा. आनी असल्या दुर्बळकायेन आमी जियेत आसतना खंडीत जावन आमी थोडे फावटी कश्ट संकश्टाक वळख जाता आनी जिणेची पंथावन येतना ताचे मुखार रावोंक आमकां साध्य जायना. असले सगळे दुर्बळकायेचे वळखून आमी ह्या दुर्बळकायेच्या वर्सा दुर्बळांच्या वर्सा पेल्याच्या सभेंत आमकांच संपूर्ण रितीन भागीदार करूंक पाप साहेब आमकां ह्या शिकोवण्या मुखांतर उलो दिता. दुसरें जावन मोगाळ भावा भयणीनो, भोव प्रमुख संगत जावन आसा दुर्बळी आमचे तावन कुमोग घेवची व्यक्ती मात्र न्ही, तांचे तावन आमी जायते शिकोवंक आसा म्हणून हे दस्तावेज आमकां शिकयता. सडावत जावन दुर्बळ्यांक आमी कुमोग करची, आमी तांकां शिकोवचे, ते आमचेर हुंदोन आसात म्हणून आमी चिंत आसतना आमी फकत तांकां आमचे कुमोग घेवचे व्यक्ती मात्र न्ही, तांचे तावनी ते पवित्र सभेचे संदेश जावन शिकोवंक आसा म्हणून हे दस्तावेज आमकां शिकयता. कसले संगती तांचे तावन आमी शिकयेत. दृढ विश्वास, पेल्याचेर विश्वास, सोंसणीकाय, शांती समाधान आनी प्रत्येक जावन आसल्यांत तृप्ती जोडचे. हे खातीर एक देख तुमच्या मुखार हांव दवरूंक खुशी व्हरतां. 2021 तावन 2023 म्हणसर सगळ्या पवित्र सभेंत सिनोद सभे विशयांत संवाद चलोवन आसलो. हर एका फिरगजेंत, हर एका वाड्यांत, गवळीक मंडळींत, धार्मीक भयणींच्या मेळांत, तशेंच याजकांच्या सभेंत हाचे विशयांत जायतो संवाद चललो. आनी एक संवाद आमच्या दियेसजीन चललो जावन आसा दुबळ्यां सांगता. हर एका वाराड्यांत विशन पाऊल सभेतावन कुमोग जडचे, कुटुंबांक सांगता घेवन तांचे सांगता बसाबस करची, तांचे सांगता संवाद करची. अशें एका वाराड्यांत तांचे सगळे संवाद करता आसतना एक वाक्य हांवें तांचे लागीं, एक सवाल तांचे लागीं विचारलें, तुमचे सांगता कोण आसा? हांवें चिंतलें तांचे तावन याजक आसात, धार्मीक भयणी आसात, एसवीपीचे भाऊ भयणी आसात म्हणून. आनी फट्ट तांचे तावन आयली जाप जावन आसा, फादर आमचे सांगता देव आसा. म्हज्या जिवितांत ती उतरां केदींच विसरचो ना. आमचे सांगता देव आसा. जर दुबळी आमचे सांगता देव आसा म्हणून तांच्या भावार्थांत वळखून घेतात तर आमच्या जिणयेचेर
आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिणयेचेर एक नदर मारया. देव म्हजे सांगाता आसा, म्हज्या कुटुंबा सांगाता आसा, म्हज्या जिणयेच्या हर एका घडये म्हजे सांगाता आसा म्हणलो तो भावार्थ म्हजे थंय आसा गी. नांतर खंडीत जावन ह्या दुर्बळ्यातावन आमी शिकोवंक आसा. हाचे सांगाता खंडीत जावन हांवें सांगले प्रमाणे सोंसणीकाय, शांती, समाधान आनी आसल्यांत तृप्ती. आमचे लागीं आसले तितले भावनांतल्या वेळार जर ही दुबळी तांच्या आसल्या ल्हान पागांत कितें सांगाता जियेतात, संतोशान जियेतात, तर तांचे तावन आमी शिकोवंक आसा. आनी हे दिशेन हे दस्तावेज भोव आपुरबायेन आमकां सांगता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आज मान करूंक आयिल्लो ह्या पुंश तसो पात्रोनो सान लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेंत रावोंक आम्हा सर्वांक एक वर्ती देख जावन आसा. ताणें आपलें सगळें जिवीत दुर्बळ्या खातीर भेटयलें. दुबळी पवित्र सभेची आस्त म्हणून धैर्यान परगट केल्ल्या खातीर मार्तिराचें मरण ताका फावो जालें. ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. ताच्या विनतेन, ताच्या मिनतेन जायते बेसांवां आमकां लाभतात. तर ताची देख घेवन आमी सर्व क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच पवित्र सभेंत दुर्बळांची सेवा करूंक बेसाडया. आनी हे दिशेन पवित्र पुस्तकांत आसचें देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक प्रेरण आनी आदार जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्व मागया.